नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. घुवळी वखदांचें सेवन करप हो हुस्को करपाचो विशय आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. अस्तंत बंगालांतल्या मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल ह्या अभियानाची सुरवात केल्या उपरांत आयोजीत कार्यावळींत राष्ट्रपती उलयताल्यो. घुवळी वखदांच्या सेवनाक लागून मनशाच्या चारित्र्याचेर वायट परिणाम जाता अशें तांणी म्हळें. ब्रह्मकुमारी संस्थेन ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. नशे के सेवन बढ़ रहे हैं, इस पर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन ये समय केवल चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का और समाधान की ओर तेज गति से बढ़ने का समय है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनमें मेरा अनुरोध है कि नशे के लत को अपना जीवन बर्बाद करने मत दीजिए। अगर आप किसी तरह के तनाव में हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवार या अपने आसपास के किसी व्यक्ति या संस्था से बात करें। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका आप अपनी इच्छा शक्ति से सामना नहीं कर सकते। नशे की लत को छोड़ना बिल्कुल संभव है और आज से ही आप इस प्रयास का सुरू कर देना चाहिए. अस्तंत बंगालच्या भोंवडेर आशिल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज कोलकाता हांगा भारतीय नौदळाच्या विंध्यगिरी ह्या झुजा बोटीचें लोकार्पण केलें. तांच्या हस्तुकीं ही भारतीय नौदळाच्या 17 प्रकल्पा खाला पुरायपणान भारतीय बनावटीची 26 झुजा बोट जलवतरीत जाली. ह्या वेळार तांणी भारतीय नौदळाची तोखणाय केली. I congratulate the Indian Navy and everyone involved in the design and construction of this ship. I am told that Garden Ridge shipbuilders and engineers have constructed and delivered more than 100 warships, including frigates like Vindhyagiri. Your skill and tireless efforts have brought us to this milestone. I appreciate the entire team at GRSC for its achievement. Project 17A of this, which Vindhyagiri is a part, reflects our commitment to self-reliance and technological advancement. This project demonstrates indigenous innovation for developing state-of-the-art technology. I have been informed that the multi-mission frigates of this series would be capable of dealing with all kinds of threats to our maritime interest. Ladies and gentlemen, this is my second visit to West Bengal as the vibrant city of Kolkata, with its rich history and culture holds a special place in the heart of our nation. Its intellectual vibrancy, artistic fervor, and the cosmopolitan spirit showcase the best of India. अमेरिकी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळान आज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी घराच्या 8 वांगड्यांचो ह्या शिष्टमंडळांत आस्पाव आसा. भारत अमेरिका संबंध मदीं अमेरिकी काँग्रेसच्या तेंक्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शिष्टमंडळाक येवकार दिला. जून म्हयन्यांत अमेरिका भोंवडेर अमेरिकी काँग्रेसच्या जोड सत्राक दुसरे फावट संबोधीत करपाची संद मेळ्ळ्याची याद प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. भारत अमेरिका मजगतीं परस्पर संबंध घटमूट जावचे अशी आस्त तांणी उक्तायली. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका काल सांजे नवी दिल्लींतल्या पक्षाच्या मुख्यालयांत जाली. ह्या बसकेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, घर मंत्री अमित शाह हांचे सयत वेंचणूक समितीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वर्साच्या निमण्या पावण्यार 5 राज्यांत जावपी विधानसभा वेंचणुकीची रणनीती निश्चित करपा खातीर ह्या बसकेक चर्चा जाल्ल्याची खबर आसा. भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हांणी आज नवी दिल्ली हांगा पत्रकार परिशद आपोवन भाजपा सरकारान मागासलेल्या वर्गा खातीर केल्ल्या वेगवेगळ्या कामांची तुस्त करीत कालूच मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत सहमत जाल्ल्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे विशीं खोस उक्तायली. ह्या वेळार उलयतना तांणी विश्वकर्मा येवजणे खातीर भाजपा सरकाराचे उपकार मानून हे येवजणे अंतर्गत मागासलेल्या वर्गांतल्या लोकांक वळखपत्र जारी करतले अशी माहिती दिली.
तसेच सुटके उपरांत पहिलेच फावट भाजपा सरकाराच्या शासनान मागासलेल्या वर्गातल्या 27 प्रतिनिधीक केंद्रीय मंत्रिमंडळान जागो फावो जाला अशें सांगून विरोधी पक्ष फक्त परिवारवाद आणि वंशवाद प्रतीक जावन आसा अशी टिका लक्ष्मण हांणी केली। 1000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया इस पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर। पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार को कवर किया जाएगा ताकि उनके आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती जो हम मनाते हैं उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तोहफे के नाते इतनी बड़ी समाज को आज पीएम विश्वकर्मा का योजना जो लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देश भर में इनको बड़ी पैमाने से विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे और इन वर्ग के लोगों को भी हम इनका इसमें जरूर नामांकन करेंगे। पिछले वर्ष में लगभग 4 लाख केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन मिला गया। उसी माध्यम से लगभग 4,500 हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को एमबीबीएस और एनडी में पहली बार उसको एडमिशन मिला। इस तरह 27 ओबीसी समाज के लोगों को यूनियन कैबिनेट में भागीदार बनाना किस तरह ओबीसी समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। भारताचे चंद्रार यशस्वीरित्या पावपाच्या ध्येयान आज एक नवो पावंडो मेळयलो। चंद्रयान 3चे प्रोपेल्शन मॉड्यूल यशस्वीरित्या आज लँडरांतल्यान वेगळे जाले। आता फुडल्या पावण्यार 23 ऑगस्टाक सांजेच्या 5:30 वरांचेर हो लँडर विक्रम चंद्राचेर देंवोवपाचो लक्ष आसा। हे विशीं इस्रोचे महासंचालक एस सोमनाथ हांणी चड म्हायती दिली। 23 तारीख को हमारे नीचे जाने का एक प्रोग्राम चलेगा जो होगा इवनिंग और लैंडिंग द प्रोसेस को जस्ट 30 मिनट्स लगेगा। हमारा ये प्रयत्न है इस समय थी हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकूं। हमारे लास्ट चंद्रयान 2 का फेलो के लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करने का हमें अभी नहीं हुई, तो उसके बाद हमने ये कारण के खोजा और हमसे ये सिमुलेशन के साथ हमको ये पता चला कि हमने जो एल्गोरिदम है उसको मेथड्स है उसमें जो डाला है वह अच्छा नहीं था, तो कुछ फेलियर प्रोबेबिलिटी था, उस सब हमने निकाल दिया। हमने जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाला, हमने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया, सबको हमने कई तरफ टेस्ट किया। भारताच्या G20 अध्यक्षतेखाला भलायकी मंत्र्यांच्या बसकेक आयच्यान गुजरातल्या गांधीनगर हांगा सुरवात जाली। पहिल्या पारंपारीक वखदा परिशदेक संवसारीक भलायकी संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस गॅब्रियस आणि केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया तशेंच आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांच्या मुखेल हजेरेंत ह्या बसकेचें उक्तावण जालें। पारंपारीक वखदा मनशाच्या भलायके खातीर मोलादीक योगदान दिवपी आसा। हे शिखर बसकेक लागून पोरण्या पारंपारीक वखदांची तांक संवसारा मुखार आयल्या अशें गॅब्रियस हांणी म्हळां। भारताक योगा सयत आयुर्वेदाच्या माध्यमांतल्यान पारंपारीक चिकित्सेचो समृद्ध इतिहास आसा आनी तो गुणकारी थारला अशें गॅब्रियस हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। मणिपुरांत जाल्ल्या हिंसक घडणुकांचे चौकशी खातीर सीबीआयन 29 बायल अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ले 53 अधिकाऱ्यांचो पंगड घडणूक स्थळाचेर धाडला। सहसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या फुडारपणा खालच्या ह्या पंगडांत 3 उपमहानिरीक्षक आनी पुलीस अधीक्षकांचो हातूंत आस्पाव आसा। पहिलेच फावट इतल्या व्हडा प्रमाणांत बायलां अधिकाऱ्यांक तपास कार्या खातीर केंद्र सरकारान धाडल्यात। हिमाचल प्रदेशातल्या कांगडा, शिमला आणि मंडी जिल्ह्यात तशेंच पंजाबच्या रूपनगर जिल्ह्यात अचकीत आयिल्ल्या हुंवाराक लागून खुबशा घरांचें लुकसाण जालां। हुंवारांत कांय लोक अडकून पडल्यात। शिमलाच्या कृष्णानगर वॉर्डांत जाल्ल्या पालसणां कोसळपाच्या घडणुकेन 2 कुडी भायर काडपाक मजत गटाक येस आयला। हिमाचल प्रदेशातल्या हुंवारग्रस्त आणि पालसणां कोसळिल्ल्या भागांत मजत आनी बचाव कार्य झुजापावणे सुरू आसा। आता मेरेन ह्या घडणुकेन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 14चेर पावला, जाल्यार अंदूच्या पुराय पावसाळ्यांत सैमीक आपत्तीक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 327चेर पावला, जाल्यार 38 लोक बेपत्ता आसात, जाल्यार 318 जाण जखमी जाल्यात। ह्या आपत्तीक लागून हिमाचल प्रदेशांत 7,000 कोटी रुपयांचे संपत्तीचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। मुखेलमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्कू हांणी हवाई पळोवणी करून मजत कार्याचो नियाळ घेतलो।
कांय दिसां पयलीं कळंगुटेंतल्या एका पबांत बायले कडेन आगळीक केल्ल्या प्रकरणात पुलीस उपमहानिरीक्षक IPS डॉक्टर A. कौन हांकां केंद्रीय घर मंत्रालयान निलंबीत केल्या. केंद्र सरकाराच्या घर खात्याच्या अवर सचिव राकेश कुमार सिंग हांणी ह्या विशींचो आदेश जारी केलो. डॉक्टर A. कौन हे एगम केडरच्या 2009 बॅचाचे अधिकारी आसात. फेब्रुवारी 2023 सावन गोंयांत DIG म्हूण काम पळयताले. भारतीय कुस्तीपटू मोहित कुमार हाणें जॉर्डनांत जाल्ल्या दादल्यांच्या 21 किलो फ्री स्टायल गटांत 20 वर्सां सकयल्या संवसारीक अजिंक्यपद मेळोवन इतिहास रचला. मोहितान काल निमण्या फेरयेंत रशियाच्या एल्डर हाचो 9-8 अशा गुणांनी पराभव केलो. कनिश्ठ विश्व कुस्ती अजिंक्य सर्त जिखपी तो चवथो भारतीय फ्री स्टायल कुस्तीपटू जाला. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.